योकार वसंतदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. कवळे पंचायतीचे ग्रामसभेत कोयर प्रकल्पा वयल्यान बरेच तापले वातावरण. पंचायत ऑफिसा लागीं येवपी प्रस्तावित कंपोस्टिंग युनिटाकूय जालो विरोध. ग्रेफायट प्रदूषणाचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयश आयिल्ल्यान नावेलकारांचो मुख्यमंत्र्याचेर फारपेट. वेंचणुकीत आपलो उमेदवार दवरपाची घोशणा. बांबोळेच्या गाडेकारांच्या बाबतीत सोमारा जातली म्हत्वाची बसका. बसकेत प्रश्न सुटावो ना जालो जाल्यार घेतले फुडलो निर्णय. गाडेकारांची शिटकावणी. व्ही.एस. लक्ष्मणाची राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीच्या प्रमुख पदाचेर निवड. इंडिया अ पंगडाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्या उपरांत स्वीकारतलो जबाबदारी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा जाल्ले कवळे पंचायतीचे ग्रामसभेत कोयर प्रकल्पा वयल्यान वातावरण बरेच तापले. पंचायत कार्यालयागी येवपी प्रस्तावित कंपोस्टिंग युनिटाकूय विरोध जालो. लोकवस्तीत हो प्रकल्प येता अशें म्हूण पंचायत वांगड्यांनी ह्या कोयर प्रकल्पाक खर विरोध केलो. सगळ्या वाठारांतल्यान एकठांय करून हाडिल्लो कोयर हांगसर डंप करपाक दिवचे नात. जर अशें जालें जाल्यार न्यायालयातय दाद मागतले अशेंय तांचें म्हणणें. आमचो ह्या प्रकल्पाक विरोध ना, पूण तो चुकीचे सुवातेर येता देखून विरोध करतात, पंचायत वांगडी सांगतात. आज ग्रामसभा आशिल्ली आनी ग्रामसभे आमचे जायते विशय आशिल्ले. मेन मुद्दो आशिल्लो तो आमचो गार्बेज डंपिंग हांगा. ही पंचायत आनी हांगा गार्बेज डंपिंग प्लांट आनी आमी कितली वर्सां जाली. म्हाका दिसता 2017च्यान आमी लेटर करीत आसा. आमी म्हाका दिसता 2017च्यान सगळे गांवचे लोक लेटर करीत आसा. कितें म्हणून की हांगा गार्बेज प्लांट म्हणटो येवपाक जायना. कित्याक कारण कितें मेन म्हटल्यार आमची गांवची पंचायत आसा आनी तसोच आमचो गांवचो एकूच ग्राउंड आसा तो हांगा आसा. हांगा डेली आमची भुरगीं सगळे जाण खेळटा. लोकेलिटी आसा, शाळा आसा. त्या कारण आमी सरपंचाक जाय ते वेळ रिक्वेस्ट केल्ली आसा की प्लीज हांगसर घाल नाका. पूण तो कितें करता आमकां खबर ना. आज ग्रामसभेन डिस्कशनाक घेतलेलें. पूण एक सांग तुमकां, देवस्थान शांतादुर्गा संस्थान जर गांवच्या लोकां वांगडा रावपाक शकता, वाय नॉट पंचायत. पंचायत कोणाची? आमची न्ही. आमची कितें आयकना तुमी? आमी तुमचें कितें वायट केलां? देवस्थानाक खरेंच हांव थँकफूल म्हणटा की तुमी आमचे बरोबर रावले, तांकां एनओसी दिवना. आनी हे परत देवस्थानाक तो हें करता की दोगूच जाण थंय आडयता, दोगूच जाण येता. आतां पळया, आमी दोग जाण आसा. कितले जाण आसा तुमी सांगा? तुमकां जाय हांगा प्लांट जाय? डंपिंग सुद्दां नाका. आनी खंयच्याय वाड्या कुत्रो सुद्दां मेलो जाल्यार हांगा ताडून उरता हे. आमी कचरो जो प्लांट आहा पळय तेका आमी सायट सिलेक्शनाक ओपोज करता. कचरो हाडटा म्हणून आमी ओपोज करना. आमकां सायट सिलेक्शन अशी जाय जी कोणाक इम्पॅक्ट जायना. नॉन रेजिडेन्शियल एरिया आसा पळय थंय तुमी सायट सिलेक्शन करा. आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. आमी हायर ऑथॉरिटी वयतले. कित्याक गांवच्या लोकांक कितें जाय तेंच जावपाक जाय, तेचे भायर जावपाक जायना. ही आमची गांवच्या लोकांची वर येना. सरपंच पळय ना. आमी कितें सांगता गांवच्या लोकांक कितें जाय, मेजॉरिटीन कितें जाय तें जावपाक जाय. वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटीन लोकल एमएलए सुद्दां इन्वॉल्व जावन हो कचऱ्याचो प्रकल्प वे आउट काडपाक जाय, सॉल्व करपाक जाय. बट हे प्रत्येक ग्रामसभेक होच टॉपिक आसता आनी अशेंच जाता. ग्रामसभे इनकम्प्लीट सोडून वयता. हो प्रकल्प उबारपा खातीर पंचायती कडेन आनीक सुवात नाशिल्ल्याचे सरपंच राजेश कवळेकर सांगता. पळयात ताजें म्हणणें. जाली आनी ग्रामसभेक अशें जालें की जो कचरो ट्रिटमेंट करपाचो हाजे खातीर बोवाळ जालो. कितें एक्चुअली एक्झॅक्ट कितें? खरें म्हणल्यार खूब वर्सांनी हे कचऱ्याची समस्या आसा आनी आमी ऑलरेडी तो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. प्रयत्न आमी करता सोडोवपाचो. जाग्या अभावी हो क्वेश्चन आसा. ग्रामस्थाचे ते म्हणजे ग्रामस्थ म्हणजे पर्टिक्युलर जे ह्या वार्डान लोक रावता ते म्हणटा हांगा ह्या सायटीर तो कचरो नाका. आनी एक वटेन ते म्हणटा की कचरो काडपाकूय जाय म्हणून. सो आमी विचार केला की आमी शांतादुर्गा देवस्थाना कडेन डिस्कशन केलें. आमचे कडेन लँड ना, पंचायत सुद्दां दुसऱ्याच्या लँडान आसा आनी ह्या कचऱ्याचेर सोल्युशन 100% येता. आमचो जो आमी कंपोस्ट प्लांट करपाक सोदता ल्हानसो पंचायती भितर, तो प्लांट जाल्या नंतर हो सोल्युशन ह्या कचऱ्याचेर येतलें. पूण तेंचो एकूच मुद्दो कितें हांगा नाका जाल्यार घालप खंय? आमचे कडेन जागोय ना, त्या जाग्याचेंय सोल्युशन दिना. हो एक मुद्दो जालो. ते कितें म्हणटा की हांगा डंपिंग सायटूय नाका. सो आमी डंपिंग खंय करप? आमकां हायकोर्ट आनी एनजीटीची ऑर्डर आसा की पंचायतीन कचरो मॅनेज करपाक जाय म्हणून. एक वटेन तोय प्रॉब्लेम आसा आमकां, एक वटेन हेवूय प्रॉब्लेम करता. आमची पंच उशा नायक जेन्ना उलयली आनी समिता नायक तेन्ना काही सहजाण भुरगे तेंचे आंगार आयले. हे आमी कित पर्यंत सहन करपाचें? तेजे नंतर हांव बाकीचे पंचय गेली आनी हे एका फुडले एक आमच्या आंगार लागले.
जो आमचो गार्बेज प्लांट आसा दुसरे कडेन सोयीस्कर जाय पर्यंत आमी एज पर हायकोर्ट ऑर्डर प्रमाणे आमी आमचो हो प्लांट आमी हांगा करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी हेजेर तोडगो येतलो. हेर महत्वाच्या विशयांचेर उलयनासतना सरपंच ग्रामसभा अर्देर सोडून गेल्ल्याचो आरोपय कांय जाणांनी केलो. ही आमची कोवळे पंचायती एक कपलेश्वरी जात्रा जाता. एक जात्रेक एक रथाक लागून ना जाल्यार एक आडकाक लागून एक लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. हो इश्यू आशिल्लो हायलायट आशिल्ले. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आसा ती हेचे रथांची वाटेची जागा ती आयज खंय तरी कोणाची हितून आसा पूण पंचायतीन ती फायल पास करून आयज तो वाट बंद जाल्ली आसा. तेजेर आमी आयज उलोवपा आशिल्ले पूण आयज खंय तरी वायट दिसले ते सरपंच आयज उठोवन गेलो. ते सगळें इनकम्प्लीट उरले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. ग्रेफायट प्रदूषणाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज मेरेन आश्वासनां दिल्या. प्रत्यक्षान ताणें कांयच करूंक ना. न्हावेली आनी आमोणकारांक ग्रेफायटच्या प्रदूषणाक लागून बरोच त्रास जाता. लोकांचो हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर आपूण आतां वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवतलो. प्रदूषणा आड आवाज करपी सागर धारगळकारान सांगलें. ग्राफायट प्रदूषणाच्या प्रश्नाचेर थळावो आमदार आनी मुख्यमंत्री आशिल्लो प्रमोद सावंत कांयच उपाय येवजण करिना. देखून हो प्रस्न आतां आमकां सोडोवपाक जाय. हो प्रस्न सोडयतले जाल्यार विधानसभेत आमचो आवाज घुमपाक जाय. ते खातीर सांखळे मतदारसंघातल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांचो आशिर्वाद घेवन वेंचणुकेक उबे रावपाचें सागर धारगळकारान थारयलां. पळयात ताचें म्हणणें. आमकां जर लोकल एमएलएचो जर सपोर्ट आसलो जाल्यार आमकां इतलो संघर्श करपाची गरज पडची नासली. 2007तल्यान आमी झगडटा कोणूच आमकां आजून सपोर्ट करूंक ना खंयच्याच सरकारान. तेका लागून सगळे जाण जे म्हाज्या वांगडा आसले तेन्ना ते म्हणले येदो व्हडलो विजय आमी प्राप्त केल्लो आहा तेन्ना आमी आमचो कॅन्डिडेट कित्याक दवरचो न्हू इलेक्शनाक. एवरी टायम जो एमएलए येता तो एमएलए आमकां सपोर्ट करता तेन्ना आमचो स्वताचो जर एक मनीस एमएलए म्हणून जर निवडून येत जाल्यार हो संघर्श आमकां खूब आसान जातलो. आनी इतलेंच न्हू तर आनीकूय खूब ज्यो समस्या आहा लोकांच्यो जावं अनएम्प्लॉयमेंट जावं मायनिंगाचे आनी हेर कितें समस्या आहा ते सगळे समस्याचेर आमी कितें तरी लोकांक सोल्युशन दिवंक शकतले म्हणून आमी तळागाळांतले सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक मेळ्ळे. त्या लोकांनी आमकां एक मतान सांगलें की तूं फुडें सर म्हणून कित्याक तुज्या सारकेलो भुरगो फुडें सरपाक जाय म्हणून. आतां ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण हें की हे तुमच्या हितूंतल्यान हांव अपील करूंक सोदतां लोकांक. जर लोकांक दिसता की हांव योग्य कॅन्डिडेट कसो जाल्यार तुमी म्हाका सपोर्ट करा आनी आमचे फोन नंबर दिता तुमकां. तेंचे एटलिस्ट मिस कॉल तरी मारून तुमचो सपोर्ट आमकां सांगात. बीजेपी सरकार पूर्णपणे सगळ्या क्षेत्रांत अपयशी ठरलेले आसा. आता ते अपयश लिपोवपा खातीर हे सीएम ट्रॉफी म्हूण आनी नाका तरेतरेचे तेंचे यत्न चालू आसा. आता त्यांची बीजेपीची कामां कमी, अत्यंत कमी, खूप कमी आणि त्यांचे दिसान दीस त्यांचे फंक्शनाच चड आसता. आयज ते हेजो बर्थडे करता, फाल्यां आनी कोणाचो बर्थडे करता, परवा मेल्लो दीस साजरो करता. अशें ते साजरो करपाकूच सेलिब्रेशन करपाकूच त्यांचो ते चडसो टायम हे फुकट घालयता. आता ह्या दिसांनी त्यांचे इलेक्शन जासर काय ना साजरो करपाक सेलिब्रेशन काय ना म्हणून तेंच्यांनी सीएम ट्रॉफी दवरल्या. ट्रॉफी ह्या खातीर म्हणटा की आमी ट्रॉफी केन्ना दिता भुरग्यांक, ते भुरगो जेन्ना परत परत येवन त्रास करता तेन्ना आमी ताका ट्रॉफी दिता जेणे करून तेणी आपल्याक परत त्रास करचे न्हू, पेरंट्सांक तेणी त्रास करचे न्हू म्हणून. तर हे सीएम ट्रॉफीच्या नांवा खाली सीएमान ही ट्रॉफी दिल्या लोकांक की तुम्ही इलेक्शन मेरेन ही ट्रॉफी चोखीत रावा आणि तुम्ही तुमचे एम्प्लॉयमेंटाची समस्या आसा आणि बाकीच्यो ज्यो महिलांच्यो जावं बलात्कार संबंधित म्हण जावं अश्यो महिलांच्या सुरक्षा संबंधित ज्यो तुमच्यो समस्या आसा त्यो समस्या तुम्ही पूर्णपणे विसरून जाता. गोवा 365 खातीर आमोणेच्यान महेश गोवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सोमारच्यान आमी धरणे आंदोलनाक बसपाचे आशिल्ले पूण गाडेकारांच्या बाबतींत फाल्यां कसली तरी बसका जावपाची आसा. फाल्यांचे बसकेंत आमचो प्रश्न सुटावो ना जालो जाल्यार मागीर फुडलो निर्णय घेतले, गाडेकारांनी शिटकावणी दिल्या. सरकाराक बरी बुद्धी येवं आनी आमचो प्रस्न सुटावो जावं, बांबोळेचे फळ विक्रेते आनी गाडेकारांनी देवाक गाराणे घातले. सरकारान जे कितें दिता म्हणून सांगलां ते दिवचे हे खातीर गाडेकारांनी देवाक सांगणें सांगलें. पळयात. आमचो जो सगलो गाडेकार आनी फ्रूट वेंडर सगळे आयज आमी ह्या टेम्पलान येयलेले, आमी देवा कडेन मागपाक येयलेले. तेच भाशेन आमचो फुरीत आहा हिंगा. आमी आमचे प्रेस जे आसा ते दोनूय कडेन भेटयल्या
ओके आनी तांकां आमकां सामको फूल फेथ आहा आमच्या टेम्पला कडेन फेथ आहा आनी आमच्या फुर्सा कडेन हिंगा फेथ आहा लोक हिंगा सामको मानता हिंगा आनी आमी फकत हें कोणाचें वायट हांव कितें मागोंक घेवंक ना आमी फकत मागोंक येयलें की आमचे जे त्रास आहा आनी आमकां जीं आश्वासनां दिल्या आनी कोण आमकां कोण आडकूय हाडटात ते देव तांकां मातसो तेंच्या तकलेन बरें घालचें आनी आमचें काम कांय आडको नासतना जाल्यार पुरो म्हणून तेन्ना आमी थिंगा चेन हंगर स्ट्रायकाक बसपाचें आसलें आतां कितें जालां की MLA हांवें काल फोन मारलेलो MLAन आमकां रिक्वेस्ट केला एक दीस तुमी मातशें राहा कित्याक फाल्यां तेणें सांगलां आमकां कितें मिटिंगे आहा आनी फाल्यां चडशें काम आमचें जातलें सो तेणें आमकां रिक्वेस्ट केला की फाल्यां तुमी बस नाका आनी जायना जाल्यार मागीर तुमी डिसिजन घ्या म्हणून सांगलें त्या प्रमाणे आमी फाल्यां बसचें ना आनी तुमकां नेक्स्ट कितें आहा तेन्ना आमी सांगतलें आमी आयज सगळे गाडेकार आनी फ्रुट्स वायंडर सगळे जाणां आयल्या की देवा कडेन मागपाक कित्याक आमी आतां सगळे हेंच्या ऑफिसांनी वचून सगळ्यांक तेंच्या गव्हर्मेंटा कडेन सगळ्यांक वचून आमी येयत आहा सगळे मागून येयले आमकां दी म्हणून आनी आमी देवा कडेन मागूंक नासलेले देवूय आयज आमी येयले देवाचेर आतां हें दवरून देवा कडेन मागपाक सगळे जाणां म्हणून देवा कडेन मागोया आनी देवान कोण येता आड बीन येता कोण बेश्टे येतात न्हू बारीक तांकां हें करपाक लागून आयज देवा कडेन आमी फकत मागला सांगणें आसा तें आमकां दिता सांगलां तें गव्हर्मेंटान तें मातशें आमचें दिवचें बेगीन दिवचें कित्याक आयज 5.5 म्हयने 4.5 म्हयने जाले ताका लागून आमी जाता तितलें दिता म्हणून सांगता दिता म्हणून दिया म्हणून हेकाच लागून आयज आमी देवा कडेन मागूंक येयल्या आनी आमकां विश्वास आहा ह्या देवाचेर विश्वास आहा देव हें करून घेतलो काम MLAनूय आमकां लागून खूब भोंवला दोगूय MLA ना म्हणना दोगूय MLA भोंवल्या खूब जाण तेणें आतां आमकां रिक्वेस्ट हें केलो फाल्यां तरी बसनाका म्हणलें आपूण फाल्यां हें करून हें दिता ना जाल्यार तुमी फुडल्या मागीर डिसिजन घेया म्हणूंक लागलो तुमकां बसपाक जाय जाल्यार ताका लागून आमी MLAकूय आमी हें करूंक शकता हें जायना न्हू तेणेंच केलां आमकां ना न्हू खूब भोंवलाय तो आमकां घेवन हें जायना ताका लागून तेणें सांगलें आमकां एक पूण आमी आयकूंकूच जायना आमी हें करूंक जायना न्हू ताका लागून आमी फाल्यां बसचें ना त्या फाल्यांचे मागीर आमी आतां फाल्यां सांगतलो डिसिजन कितें तें 4.5 म्हयन्या पयलीं गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या भायर आशिल्ले गाडे मोडून उडयले प्रशासनाचे हे कारवायेचेर नाराजी उक्तायत लोकांनी बोवाळ केल्लो गाडे परते बांदून दिवचे हे खातीर लोकांनी आंदोलनय केल्लें गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान शामचारी परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. अरबी दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. त्याच्या प्रभावाक लागून गोंयांत 18 नोव्हेंबर मेरेन गडगड घालत पावस हजेरी लायतलो. 15 आनी 16 तारखेक कांय वाठारांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. चडांत चड तापमान 34 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. सकाळ फुडें दवाची कुपां दाटून येतली. फुडल्या कांय दिसांत पावसाचो जोर वाडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. दर्या खवदळिल्लो आसतलो देखून नुस्तेकारांनी बोटी घेवन खोल दर्यांत वचचें न्हू हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच.